तर आज हांव वाल्मिकी नायक गोंयचो आम आदमी, गोंयची जनता, गोंयचो सामान्य मनीस विचारूंक सोदता, हांव तुमकां चॅलेंज दिता. आर यू रेडी टू डिबेट विथ मी अ कॉमन गोवन एज यू हॅव प्रॉमिस्ड? आसा जाल्यार तुमी सांगात टायम आनी डेट आनी जागो. I will be there to debate on you on anything, on any subject regarding governance in Goa. Let us compare Aam Aadmi Party model in Delhi with BJP model in Goa. कोण आवटो आनी कोण बोरो, कोण फटींग, कोण खरो, कोण पिसो, कोण शाणो, ते गोंयच्या जनते फुडें सारके भायर येवनी. डिबेट जी मागलेली हांवें केन्ना डिबेट सांगूं ना. हांवें पळयलेलें की तांकां शिकपाक जाय, म्हज्या ऑफिसान येवन शिकचो म्हूण. पूण तेणें खंयचे तांकां ते गुणावपाचे सगळे संवय आसा, आमकां गुणावपाची संवय ना. आनी ती गुणावन तेणें डिबेट केली. सो डिबेट केले मागीर हांवें स्टेटमेंट केलो की तेजो पावर मिनिस्टर येतरी हांव तो डिबेट करपाक म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना, पूण हांव तेजे कडेन MLA कडेन करचो ना. आतां मागीर म्हटल्यार गोंयची जनता म्हाका खंय आपयल्यार हांव घेता, फोन घेता आनी आन्सर करता, आनी म्हाका कोणें विचारलेलें हांव रेडी आसा न्ही. सो पयर वाल्मिकी नायकान स्टेटमेंट केलो, आपाचो लिडर, आपाचो बॅनर आहलो फाटल्यान, आनी थंय स्टेटमेंट केलो. पूण थंय ताणें स्टेटमेंट केलो कित्याक हांव गोंयचो जनतेक असो तुका उलयता आनी हांव तुका चॅलेंज करता आनी हांव पण हें करता अशें. सो तेणें सांगतरी म्हणजे म्हाका करपाक म्हणूना. सो आय हॅव ऑर्गनायज अ स्मॉल हांगा आमचे EDC हितून. तेणें प्लीज एट 4 o'clock वेडनेसडे ही इज वेलकम टू कम एट 4 o'clock देर and do the following whatever is required. And it is not open for public debate. It is open for media to cover the debate between Goa's Power Minister Nilesh Kabral and a common man of Goa, what he claims to be.